उत्तर गोंयांतल्यान खासदार म्हूण फाटलीं 5 वर्सां जालीं आपूण वेंचून येता। ह्या फावटी लोकसभा वेंचणुके खातीर संद मेळ्ळी जाल्यार निश्चितरित्या खासदार निधींतल्यान उत्तर गोंयची उदरगत करतलो अशें उलोवप केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हाणें केलें। वाळपय वाठारांत वेगवेगळ्या उदरगतीच्या कामांचें उक्तावण केल्या उपरांत केंद्रीय मंत्री उलयलो। इलेक्ट्रिसिटी हे जे खऱ्या कमी आशिल्ली पावून आशिल्ली, परंतु आमी जास्तीत जास्त प्रोजेक्ट हांगा आनी पेडणे अशे 2 मतदारसंघांनी हे म्हणजे रस्त्यावयल्यो ज्यो स्ट्रीट लायट आनी हे आसात किंवा कब्रस्ताना सारक्यो आसतल्यो आमच्यो स्मशानभुमी आसतल्यो ज्यो अशें हांकां पावोवपाचें ल्हान काम केल्लें आसात आनी हें काम आज हांगा पूर्ण इल्लोसो उशीर जालो आमकां येवपाक उद्घाटन करपाक। हें काम जवळ जवळ 24,98,500 रुपया 525 रुपयाचें काम आसा आनी निश्चितपणे हे जे कितें आज केलें तुमी जे आमचे कडल्यान करून घेतलां तें तुमकां सगळ्यांक फायद्याचें ठरूं हांगसर एक सुंदर अशें वातावरण एक हें जावं की तें वातावरण बरें आसलें की दुख्ख विसरप जाता। आनी खासदार निधीच्या माध्यमांतून अशीं आमी खुबशीं कामां केल्यात आनी हें तुमकां लागून जालां। तुमी आमकां आशिर्वाद दिले मताच्या रुपान आनी 5 वेळा आमच्या जाग्यार एकदांय MP येयले दुसऱ्यांदा केन्ना येवंकूच ना, पण म्हज्या सारक्या सामान्य मनशातून 5-5 वेळा निवडून दिवन हें सगळें करून घेतलां। हें तुमचें हें आसा, म्हजें कांय ना। हें क्रेडीट जें आसा तितलें म्हाका आसा तितलें तुमकांय आसा, आमच्या आमदाराक आसा, मंत्र्यांक आसा। आनी आमी अशें एकत्र येवन जर हें केलें तर विकास हो म्हत्वाचो। आमी खंयच्या धर्माचे आसूं न्ही, धर्म शेवटी एकच सांगता सगळ्यांचें कल्याण करप, सकयल्या डावन जो कोण आहा ताका हात दिवन वयर काडप, हें आमचे सगळे राजकारणाच्या माध्यमांतून आमी विचार करतात। आनी हो विकास सगळ्या विकासाचें हें शेवटच्या मनशा पर्यंत पावोवपाचें काम जें आसा, कोणूच हांगसर उपाशी उरोवंक जायना अशी तरेची काळजी घेवपाचें काम हें राजकारणाचें आसा आनी तें आमी तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान करीत आहा। हाज्या फुडें संदी मेळ्ळ्यार निश्चितपणे करतले आनी म्हणून आज खूब उमेद दिसता की